हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. पास केलं किती केलं आता किती आता दुरुस्ती मंजूर झाली. आता आम्ही विधेयक कलमार विचारून घेऊया. प्रश्न असा कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम सुधारणे प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचे पाहिजे. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. महसूल मंत्र्या विधेयक मंजूर करपा खातीर थारा मांडचो. Sir, I request to move that bill number 40 of 2025, the Goa Regularization of Unauthorized Construction Amendment Bill 2025 as amended be passed. Yes. प्रश्न असाचा विधेयक दुरुस्ती सहित मंजूर करचे काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल 2025 दुरुस्ती प्रमाणे मंजूर झाले. Yes, next, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2025. अध्यक्ष मंत्री आहेत आणि माननीय महसूल मंत्र्यान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the bill number 38 of 2025, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचे. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य झाला. आता विधेयक कलमास सभागृहात सादर करता. विधेयकात दुरुस्ती आसात. येस कलम एक मिनिट. कलम 2 हातून एक दुरुस्ती आसात. आमदार श्री साळकर यांनी दुरुस्ती सभागृहात मांडची. Sir, amendment to clause 2, page 3 in the lines 23 and 24 for the words or sister-in-law substitute the expression sister-in-law, nephew, niece, son-in-law or daughter-in-law. जी श्री कृष्णा साळकर हांणी मांडिल्ली दुरुस्ती सभागृहाच्या मुखार आसात. माननीय मंत्री Explain करूं. येस. आता विधेयकाच्या कलम 2 ची दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदान घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. दुरुस्ती मंजूर जाले आसा. आता आमी विधेयक कलमात विचारान घेवया. प्रश्न असो आसा कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग आसा. महसूल मंत्री आता विधेयकाची दुरुस्ती मंजूर खातीर थारा मांडचो. Sir, I request to move that bill number 38 of 2025, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2025 as amended be passed. प्रश्न असा आसा विधेयक दुरुस्ती सहित मंजूर करचे काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. इंडियन स्टॅम्प गोवा अमेंडमेंट बिल 2025 दुरुस्ती प्रमाणे मंजूर झाला. द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2025 मावेन गुजरात आणि पंचायत मंत्री विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that bill number 41 of 2025, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2025 to be taken into consideration. प्रश्न असा आसा विधेयक विचारान घेवचे. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आता विधेयक कलमात सभागृहात सादर करता. विधेयकात दुरुस्ती आसात. कलम 6 हातून दुरुस्ती आसात. श्री विरेश बुरकर श्री विरेश बुरकर हांणी दुरुस्ती सभागृहात मांडची. श्री विरेश बुरकर विधेयक आता विधेयकात कलम 6 दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदान घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे. नामंजूर जेका नामंजूर जाले. आता आमी विधेयक कलमात विचारान घेवया. प्रश्न असो आसा की कलम 2 ते कलम 6 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे.
हय मंडळाचे म्हणणे मान्य झाले. हय मंडळाचे म्हणणे मान्य झाले. कलम 2 ते कलम 3 कलम 6 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमध्याचो विधेयकाचो भाग जाल्लो आसा. आता मग पंचायत मध्ये विधेयक मंजूर करची था मांडचो. Sir, येस no amendment, no amendment. नो अमेंडमेंट No amendment. अमेंडमेंट ना. Speaker sir, I request to move that bill number 41 of 2025, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2025 be passed. प्रश्न असा विधेयक मंजूर करचे का कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. तो गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 25 मंजूर जाला. गोवा म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट बिल 2025 विश्वित राणे आणि नगर विकास पंचायत विधेयक विचार घेवपाचो प्रस्ताव Bill number 42 2025, Goa Municipalities Amendment Bill 2025 to be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Sir, I request हय to move म्हणटाचें bill number म्हणणें मान्य 42. जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक क्रमवार सभागृहात सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मथ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका Sir, I request to move the bill number 42 of 2025, the Goa Municipalities Amendment Bill 2025 to be passed. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र विधेयकाचो मथ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. नगर विकास मंत्र्याचो आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the bill number 43 of 2025, City of Panjim Corporation Amendment Bill 2025 to be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जाला. The City of Panji Corporation Amendment Bill 2025. Sir, Yes. second. Sir, I request to move bill number 43 of 2025 of City Panjim Corporation to be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक क्रमवार सभागृहात सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती ना. प्रश्न असा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिमध्याचो विधेयकाचो भाग जावचो कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते कलम 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतिमध्याचो भाग जाल्यात. नगर विकास पंचायत आता विधेयक Sir, I request to move the bill number 43 of 2025, City of Panjim Corporation to be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द सिटी ऑफ पंजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जालां. श्री रोहन खंवटे माननीय मंत्री निवड समितीचे अध्यक्ष आणि द गोवा आउटडोर ॲडव्हर्टाइजमेंट रेग्युलेशन कंट्रोल बिल 2025 बिल नंबर 8 2025 विषयाची निवड समितीचो अहवाल सादर करचो. Speaker sir, I present the select committee report on the Goa Outdoor Advertisement Regulations and Control Bill 2025, Bill number 8 of 2025. सभागृह आमकां आनी कांयच कामकाज नाशिल्लें. सभागृह शुक्रार 8 ऑगस्ट 2025 सकाळी 11:30 स्थगीत करता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.
आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीम गोमंतक